राहुल गांधीन खूब प्रेस कॉन्फरन्सां घेतला वोट चोरीचेर आनी लेटस्ट प्रेस कॉन्फरन्स जे तो घेता हरियाणाची वोट चोरी ताणें जी बरे भशेन एनालायज केल्या आनी डायसेक्ट केल्या आनी ताजो पोस्टमॉर्टम केला तातूंत इलेक्शन कमिशनाक आनी लज उरले अशें म्हाका दिसना. इलेक्शन कमिशन म्हणटा ताणें दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा तें कंप्लिटली कॉम्प्रमायज्ड आनीक लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन अशें आज सिद्ध जाल्लें आहा. सादो विशय म्हणटा असो की एक ब्राझिलियन मॉडल तिजे कडेन कितलेच कडेन हरियाणांत तिजें मत आहा, ती इंडियन ना, तीच मॉडल बरी दिसता, तिका हरियाणान मतदार केल्या आनी तिचे असले ड्युप्लिकेट मताचेर हरियाणाचो सरकार घडयला. सो कितले लेवलाचेर मॅनिप्युलेशन आनी आमची लोकशाही खंय पावल्या ती पळय. सो म्हाका दिसता आमचे देशान लोकशाही जर उरतली जाल्यार फ्री एंड फेअर पोल म्हणटा तो सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. आनी राहुल गांधीन जी वोट चोरी एक्सपोज केल्या हे वोट चोरीचेर आमी कितलेंय काम केलें, कितलीं आमकां मतां पडलीं जाल्यार ब्राझीलच्यान मतां इम्पोर्ट करून BJP सरकार करूंक शकता हें ताणें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. म्हाका दिसता देशाचे जनतेक हाजे परस व्हडलो शॉक ना आनी हें प्रूफ केल्लें आहा. हाजेर आनी इलेक्शन कमिशनान ताचेर केसी घालतले आनी कितें करतले हें न्ही. दे हॅव टू कम क्लीन ऑन दीस, अदरवायज द इलेक्शन कमिशन हॅज टू शट शॉप. देर इज नो सच थिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया इफ दीस इज नॉट रिप्लायड टू. सो म्हाका दिसता हें एक सामकी एक खूब सिरियस इशू हो. आनी गोंयांत चड करून जंय 7 मतांनी 25 मतांनी 40 मतांनी लोक जिखून आयिल्ले आहा, पोस्टल बॅलेटाचेर लोक जिखिल्ले आहा, अशे घडणुक्यो जे जाता आनी हांगा जर वोट चोरी जाली जाल्यार एक इल्लिगल सरकार आमचेर आज इल्लिगल सरकार आमचेर रूल करता अशें जावंक शकता. आनी गोंयान मेरेन तें अजून पावूंक ना भितर आनी गोंयान कोणें तितलो अभ्यास करूंक ना. पूण जर ताणें केला जाल्यार म्हाका दिसता तें भायर येतलें. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. पीपल ऑफ गोवा स्पेशली द सुसंस्कृत आमची जनता जी आहा, जी वाचून शिकून सगळ्यांक कितें तें खबर आहा आनी हे राहुल गांधीचे प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम पळोवपाची गरज आहा. सरकारान आतां SR म्हणून स्टार्ट केला. आतां SIR ड्रायव्ह आमी दोळ्यांत तेल घालून पळोवंक जाय. कित्याक SIRाचेर वोट चोरी सुरवात जाता, SIRाचेर वोट कॅन्सलेशन जाता, मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी ड्युप्लिकेट मतां भितर घालतात. ड्युप्लिकेट म्हळ्यार खंयची, हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता तें न्ही, हें ताजे फुडें पाविल्लें आहा. ब्राझीलच्यान वचून मतां हाडटाय BJP म्हणटकच ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय थंयच्यान मतां हाडटात. हांगा आमचे ट्युरिजम प्रमोट करपाक हांगा वतात थंय वतात, थंयच्यान लास्टाक हाडून मतां घालून ते ड्युप्लिकेट मताचेर जिखूंक शकता. ही परिस्थिती आहा. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. लोकशाही धोक्यान आहा आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनतेन हें पळोवंक जाय आनी लोकशाही सादर करूंक जाय. आतां ती कशी करप हाका एक सिंगल उतर वो एक स्टेटमेंटान ती जायना. हाजे खातीर सगळ्यांनी एकवटान पळोवचें पडटलें की लोकशाय आमी राखची पडटली. लोकशाय राखप हें चड गरजेचें आनी लोकशाय राखपा खातीर राजकारण जाता. राजकारणान दुसरे जे ओपोजिशन आहा हू आर एट द रिसिवींग एंड ऑफ दीस वोट चोरी ते सगळ्यांनी एक जावन ही एक्सपोज करपाची गरज आहा.